म्हजे घर येवजण 6 महिन्यां भितरूच खातीरूच आसतली। लावधारकांनी 6 महिन्यां भितर अर्ज सादर करचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें। 56व्या इफ्फीचो रंगयाळो तिसरो दीस लोककला सादरीकरण, कलाकारांच्यो पत्रकार परिशदो आनी कार्यावळींची मेजवानी। पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा कडेन संबंध आशिल्ल्या टोळयेचो दिल्ली क्रायम ब्रांचीन केलो भांडाफोड, 10 पिस्टलां केली जप्त। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर परिशदेन वांटेकार जातात। दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गांत आयोजीत G20 फुडारी परिशदेन वांटेकार जावपाक ते आयज जोहान्सबर्ग एक्सपो सेंटरांत पावले। एकचार, समानताय आनी स्थिरताय ही 2 दिसांच्या ह्या शिखर परिशदेची अंदू वर्साची संकल्पना आसा। G20 आंतरराष्ट्रीय आर्थीक सहयोगाची ही मुखेल माची आसा, जाची संवसारीक आर्थीक स्थिरतायेक आकार दिवपाक म्हत्वाची भूमिका आसा। 2023 वर्सा भारताच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या G20 शिखर परिशदेक आफ्रिका संघा कायम वांगडी म्हूण ह्या गटाक आस्पावीत केल्लो। नागरिकांची जीण सुदारचे खातीर सरकार जायती पावलां देशाच्या उदरगती खातीर लोकांची कुशळटाय आनी तांकीचो वापर करपाक जाय अशें तांणी सांगलें। श्री सत्य साईबाबा हांच्या शती उत्सवा निमतान पुत्तपार्थेंत आयोजीत कार्यावळींत त्यो उलयताल्यो। ह्या वेळार आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। सत्य साईबाबा हांणी समाज कल्याणाचो जायतो वावर करून जनते मुखार उत्कृश्ट देख दवरल्या अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें। चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है। ये उल्लेखनीय है कि सत्य साई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी। ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्य साई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। सगळ्यांच्या एकत्रिततान 2047 मेरेन देश विकसित भारत जावंक शकतलो अशें तांणी सांगलें। श्री सत्य साई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट विद्यार्थियों के ऐसे उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है। ये उल्लेखनीय है कि सत्य साई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी। ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्य साई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहारान नवे सरकार घडयल्या उपरांत मंत्र्यांनी आता पदभार सांबाळ्ळा। बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हांणी मंत्रालयाचो पदभार सांबाळ्ळो। भाजपाचे फुडारपण आनी नितीश कुमार हांच्या निर्देशनाखाला बिहारान घर मंत्री म्हूण काम करपाची संद मेळ्ळ्या अशें सम्राट चौधरी हांणी सांगलें। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो इसकी चिंता करते रहना है और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जनराज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा।
खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. म्हजे घर येवजण आणि महसूल खात्यातल्या सुधारणांविशीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी व्हर्च्युअली संबोधित केले. 40 मतदारसंघात म्हजे घर कार्यावळीक उफाट प्रतिसाद मेळ्ळो. प्रत्येक गोंयकाराक हाचो लाव मेळचो हे खातीर आयची खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्या अशें तांणी सांगलें. म्हज्या घराचे कार्यक्रम आयोजीत केल्या उपरांत ताका मेळिल्लो रिस्पॉन्स जर पळयत जाल्यार तो खूब व्हडलो आसा आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता ताचो फायदो हो सगळ्या गोंयकारांक 100% जावचो म्हणून हो कार्यक्रम आदारसर आसा. हो कार्यक्रमाचे हांव डिटेलान वयचो ना कारण प्रत्येक फॉर्म कितें खंयचो भरपाचो बाब सुरेंद्र नायक हांणी तुमकां एक्सप्लेन केला. हांव सगळ्यात पयलीं सांगता आसतना ह्यो 6 कॅटेगरी तेणी ज्यो एक्सप्लेन केल्या त्या 6 कॅटेगरीचेर म्हणजेच आमचो मूळ गोंयकार जो प्री लिबरेशन हांगासर रावतालो गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं ताजें घर हें पयलींचें आशिल्लें आनी सर्वे जाल्या उपरांत ताज्या प्लॅनार जें घर आयलें 1/14 उताऱ्याचेर हावज ओन बाय म्हणून ताज्या आज्याचें कोणाचें तरी नांव आयलें तो तेन्ना आशिल्लो तेजें म्हणजेच 1972च्या पयलींची घरां हांकां लिगल स्टेटस कांयच नाशिल्लो. तो लिगल स्टेटस दिवपा खातीर आमी काडलेले ऑर्डिनन्स म्हणजेच म्हजें घर ही योजना फक्त एक स्कीम न्ही. म्हजें घर ही योजना म्हणजेच गव्हर्मेंटात वेगवेगळ्या कायद्यात केल्ले बदल, वेगवेगळ्या कायद्यात काडलेले ऑर्डिनन्स, वेगवेगळ्या कायद्यात केल्ले अमेंडमेंट हे सगळे मेळून म्हजें घर ही योजना आसा. म्हजे घर येवजण ही मर्यादे 6 म्हयन्यां खातीर उक्ती उरतली. लाभधारकांनी आपले अर्ज ह्या 6 म्हयन्यां भितर सादर करचे अशें तांणी सांगलें. आता हे सगळें आमी परत परत कित्याक सांगता हाज्या उपरांत जर कोण ही घरां तुमी कायदेशीर करपाक आतां जर घातली ना आनी इन फ्युचर जर कोण हायकोर्टात गेलो, खोर्च्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टात गेलो आनी जर डेमोलिशन आयलें जाल्यार सरकार कांयच करूंक शकचो ना. दीस इज म्हणजे फर्स्ट अँड लास्ट प्रोविजन म्हणपाक कांय हरकत ना. आमी सर्क्युलर काडला तेन्नाच्या 6 म्हयन्याच्या भितर तुमचो फॉर्म इन जावपाक जाय आनी फॉर्म इन जाल्या उपरांत इट इज अ गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कारण म्हज्या घराच्या अंतर्गत तुमकां लँड कायदेशीर करून दिवपाक मागीर ती गव्हर्मेंट लँड आसूनी, मागीर ती कोमुनिदाद लँड आसूनी, मागीर ती 20 पॉयंट आसूनी, हे सगळे जागे हे तुमकां तुमच्या नांवार आनी फुकट न्ही. सरकार खंयसरूच फुकट दिना. आमी गव्हर्मेंटाच्या लँडात आमच्या लँड सर्कल रेट आसा ताज्या प्रमाणे ते पयशे कलेक्ट करता. रेट कसो आसतलो सुरेंद्र नायकान सांगला आनी कोमुनिदादीच्या जागेक प्लस 20% पेनल्टी मारून आमी त्या जागेचो पयसो घेता. म्हजे घर येवजणी खाला कायद्याच्या कचाट्यान सांपडिल्ल्या घरांच्या अर्जाचेर प्रक्रिया जातली अशें तांणी सांगलें. कोर्टात जरी केस चालू असली असत मागीर ती कोमुनिदादीची आसूनी किंवा बाकीच्या खंयच्या हेजी तेणी आपलो सगळो फॉर्म भरपाचो आनी फॉर्म भरून तेणी डायरेक्टली डेप्युटी कलेक्टर किंवा एडिशनल कलेक्टर ज्याच्या कोणा कडेन दिवपाक जाय तेणी दिवपाचो. कांयच हरकत ना कारण आमी कोर्टांतल्यो सगळ्यो एक्झिस्टींग केसीस ज्यो आसा त्यो ऑलरेडी आमी सरकाराच्या वतीन निवेदन कोर्टात केल्लें आसा की आमी नवीन कायदो हाडला त्या खातीर ह्या केसी जो पर्यंत फायनलायज जायना
तो पर्यंत तुम्ही ताजेर निर्णय घेवचो न्ही म्हणून. आनी पर्टिक्युलरली तशी जर केस आसत जाल्यार तुमी सेक्रेटरी रेव्हेन्यू किंवा जॉयंट सेक्रेटरी रेव्हेन्यू सुरेन नायक हाकाय मेळचे. आमी एजी कडल्यान ताका जो सपोर्ट कोर्टात करपाक जाय तोय करतले. बट मीन वायल ताका पुराय तेजें घर कायदेशीर करून दिवपाक तेणी पेपर सबमीट केले जाल्यार आसत ते आमी एक्सपडायट करून ताका तेजे पेपर हे कायदेशीर करून घर आमी ताका दिता. 56वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव गोंयांत सुरू आसा. आयज महोत्सवाचो दुसरो दीस. चित्रपट रसिकां खातीर इफ्फी म्हळ्यार चित्रपट आनी कार्यशाळांची मेजबानी तशेंच चित्रपट कलाकार आनी तंत्रज्ञान मेळाची संद. इफ्फी निमतान चित्रपट स्क्रिनिंगा वांगडाच पत्रकार परिशदो आनी हेर कार्यावळी जाता. इफ्फीन आयज तन्वी द ग्रेट चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनुपम खेर आनी कलाकार शुभांगी मनोज दत्त हांणी पत्रकार परिशदेन प्रसार माध्यमां कडेन संवाद साधलो. Tanvi in our film is a superhero. Though the statistics are alarming, when we started work on the film, 1 out of 100 children were autistic, and today it is 1 out of 37 children who are autistic. But we look at it, my work with this, people with disabilities started about 20 years back when I taught in a school for mentally challenged children. The film is not only about that. Film is about goodness, which we rarely see in today's time. There are good people, but we are a little held back in show our goodness. It celebrates goodness. It celebrates music. In our film, there's a dialogue that opposite of normal is not abnormal. Opposite of normal is extraordinary. And I think cinema, you discovered in a big place like Iffy, is not only about commerce. Cinema is about passion. Cinema is everything is boiled down, unfortunately, in today's time. I hope you have watched the film, but if not, please do watch it. It's an honor to be here at the International Film Festival of India in Goa, amongst so many actors and directors, filmmakers and people from all walks of life. I'm so grateful to have this opportunity to not just do what I love, but also to see and live life via the people that I'm surrounded with. Like when Anupam sir, I have always known him as an actor growing up because he's in every film. And then when I got to work with him as he's the director, but the most important thing that I think I learned was about life and how you should deal with life, whether it's ups and downs. I'm very grateful to Actor Prepares for giving me the platform, and also I met such wonderful people on set, the writers, my whole team, be it my makeup, be it my hair, be it my style, everybody, and now I just have a new family, and this film industry, they've become my second family. So just to be a part of this, it feels like a new birth, a rebirth. So just thank you for having me here. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यारूच इफ्फीन देशभरातल्या 16 राज्यांतले लोककलाकार आपापल्या राज्याच्या लोककलेचे सादरीकरण इफ्फीचे उक्ते सुवातेर करता. आयज हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू आणि काश्मीरातल्या लोककलाकारांनी लोकनाचाचे सादरीकरण केले. हिमाचलाचे लोककलाकार दूरदर्शनाकडेन उलयले. हम लोग हिमाचल की ओर से और सिरमौर की ओर से यहाँ इस फेस्टिवल में परफॉर्म करने आए हैं, और हम लोग ये हमारा जो क्षेत्रीय विभाग है CBC चंडीगढ़ और CBC दिल्ली, इनके माध्यम से आए हैं, और ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक विंग है। यहाँ ना मात्र हिमाचल अपितु लगभग 16 राज्यों का यहाँ नृत्य होना है, और वो समय समय से होता आ रहा है। हमने ओपनिंग पे भी किया था परेड में, उसमें हम लोगों ने आसरा की ओर से हिमाचल के सिरमौर जनपद का लगभग 500 वर्ष पुराना हाटी जनजाति क्षेत्र का पुरातन सिंटू नृत्य किया था, और जो आज परफॉर्मेंस किया है हमने सिरमौर जनपद की हाटी की नाटी परफॉर्म की है, जिसमें कि आपका रिहाल्टी की मुंजरा नृत्य, इसी प्रकार दीपक, परात और रासा नृत्य प्रस्तुत किया है। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। जहाँ हम अनेकों राज्यों की जान रहे हैं, वहीं हम हिमाचल और हिमाचल के बाहर
कि अनेकों राज्यों के लोगों से मिल रहे हैं और इसी में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सेंट्रल ब्युरो पब्लिकेशन विभागाचे प्रधान महासंचालक भूपेंद्र केथोला हांणी आयज आयनॉक्स कोर्टयार्डात उभारिल्ल्या पब्लिकेशन विभागाच्या दालनाक भेट दिली। या दालनात चित्रपटाकडेन संबंधित गिन्यानाचे भांडार आसा। या वेळार पब्लिकेशन विभागाचे सहाय्यक संचालक इस्मित कौर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। काफ़ी हमारी फिल्मों के रिलेटेड काफ़ी किताबों की बिक्री हुई है। उसके अलावा और बहुत तरह की किताबों की बिक्री हुई है। इससे ये पता लगता है कि लोग अभी भी किताबों में रुचि रखते हैं। तो किताबों का रेलेवेंस पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। केंद्र सरकारान इतिहासीक निर्णय घेतना देशांत 4 श्रम संहिता लागू केल्या। ह्यो कामगार संहिता लागू जाल्ल्यान 29 पोरणे कामगार कायदे आधुनीक आनी एकीकृत साच्यात बदलल्या। नव्या कामगार संहिता प्रमाण भासाभाशेन समस्या सुटाव्यो करपाचेर भर दितले। कामगाराच्या अधिकाराक पुराय सुरक्षा मेळटली। खात्याच्या नेमांतूय बदल केल्यात। कर्मचारी परमनंट वर्कराचे लाव मेळोवपाक पात्र थारतात। आदल्या 5 वर्सां बदला आता 1 वर्सांत ग्रॅच्युटीचो अधिकार मेळटलो। सप्तकांत कामाची वरां 48 वरां मर्यादीत आसतली। ओव्हरटायमा खातीर दुपेटी वेतन मेळटले। ESIC सुविधा पुराय भारतभर कर्मचाऱ्यांक उपलब्ध जातली। सगळ्या नोकऱ्यांत सोशल सेक्युरिटीच्या पोर्टबिलिटी प्रमाणे आश्वासन आसतलें। NIR आयुक्त आणि भारतीय जनता पार्टीचे फुडारी ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी ह्या नव्या कामगार संहिताचेर प्रक्रिया दिल्या। कामगार वर्ग आसा तेंचे खातीर इंडस्ट्रियल इश्यूजचे खातीर गव्हर्न करपी अशे 29 लेबर लॉज आशिल्ले। हे सगळे लेबर लॉज जे आसात ते जाग्याचेर आता फक्त 4 लॉज आसात। हे 4 लॉज सरकारान नोटिफाय केल्ले आसात। ते 2019 आनी 2020 पास जाल्ले आनी तेजे उपरांत सरकारान काल नोटिफाय केल्या। तेजे संबंधांतले रुल्स जे आसात हे आता कांय दिसां भितर नोटिफाय जावपाचे आसात। ह्याचो बेसिकली फायदो जो आसा हो कामार वचपी जो वर्कर आसा तेजे खातीर खरें म्हणजे ह्याचो जावपाचो आसा। तेका मिनिमम वेजीसचे स्टॅट्युटरी रायट आसतलो। मिनिमम वेजीसचे संबंधांतलो 5 वर्सांनी रिव्यू करपाचो अधिकार आसतलो। त्याच बरोबर तेका इयरली मेडिकल चेकअप आसतले। तेका ज्यो बेनिफिट्स मेळपाचे आसात हे रेग्युलर बेनिफिट्स तेका सेक्युरिटी जेका आमी म्हणटा सोशल सेक्युरिटी ती दिवपाच्या संबंधांतली कायद्यांतली बंधनां आसतली। ह्यो सगळ्यो गजाली सरकारान ह्या निमतान खरें म्हणजे एक बेनिफिट जो आसा हो ह्या सगळ्या वर्कर्सां खातीर दिल्लो आसा। त्याच बरोबर बायल मनीस आसात, दादलो आसात, ह्यांकां इक्वल लेबर वेजीस जे आसात ते मेळचे ह्याच्या संबंधान सुद्दां ह्या कायद्या भितर सरकारान एक प्रावधान केल्लें आसा। त्याच बरोबर पूण आयज ह्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां सरकारान हें एक पावल मारिल्लें आसा की जाका लागून ह्या देशांतली इंडस्ट्रियल ग्रोथ जी आसा ती बऱ्या पद्दतीन जावची आनी ती जर जातलो तेन्ना दादलो आसत, बायल मनीस आसत, हांकां सेक्युरिटी दिवन तेंच्या हातींतल्यान बऱ्या पद्दतीचें काम
फुडें वचचें ह्या संदर्भातलो विचार जो आसा ह्यो कायद्या संबंधान केल्लो आसा. देशभरातल्या कामगारांनी दिल्ल्यो प्रतिक्रिया अश्यो आसात. लेबर एक्ट इंश्योरेंस चालू किया, हम लोग धन्यवाद देता है उन लेबर प्रधानमंत्री को. हम प्रधानमंत्री हम लोग के बारे में जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है. नया जो श्रमिक कानून आज केंद्र सरकार लागू किया गया है, ये निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों को बराबर का मौका देने के लिए लाया गया है. और विशेषकर इसमें जो सुविधा पहले केवल सरकारी क्षेत्र में मिलती थी और निजी क्षेत्र में मिलनी शुरू हो जाएगी. इसकी हम सराहना करते हैं. बहुत अच्छा ये लॉ है और इस लॉ के अंदर पुरुष हो या महिला हो सबको समान अधिकार का जो एक वातावरण बनाया गया है और उनके सुविधा के लिए जो लॉ लाया गया है उसको हम सराहना करते हैं. और मुझे लगता है मेक इन इंडिया जो है प्रोसेस भारत सरकार की जो है इसके लिए सबसे अच्छी लॉ है. प्रधानमंत्री जो नया योजना श्रमिक के लिए निकाला है 100% इंश्योरेंस के लिए और जो हम लोगों के रिस्क के लिए है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद. अस्तंत बंगालान एसआयआरा वेल्यान वाद थांबपाची लक्षणां ना. अस्तंत बंगालान एसआयआराची प्रक्रिया सुरू जाल्या उपरांत बांगलादेशी घुसखोर देश सोडून धांवतात अशें भाजपाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी सांगलां. घुसखोर धांवन वता ते पळोवन एके वटेन पुराय देश खोशी आसा जाल्यार दुसरे वटेन अस्तंत बंगालाची मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी दुखी आसा अशेंय तांणी म्हळां. घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं तब भारतीय खुश थे, लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी. और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी सोच रही है मैंने तुम्हें पाला पोसा, झूठे प्रमाण पत्र दिए कि समय आएगा तो ये घुसपैठिए मेरे लिए वोट करेंगे, लेकिन अब जब चुनाव का समय है तो तुम जा रहे हो. गौरव भाटिया हांणी ममता बॅनर्जीचे तुष्टीकरणाचे राजकारण करपाचो आरोप केलो. ममता बॅनर्जी हांच्यो सगळीं धोरणां सनातन विरोधी आसात अशें तांणी सांगलें. मंदिर जो अयोध्या में है उस पे पताका फहराई जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा. तो ये पूछा जाएगा संविधान में ममता बनर्जी की आस्था नहीं है. वो एनआरसी जब लागू होता है तो कहती हैं कि एनआरसी हुआ तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा. उनके नेता फिरहाद हकीम जो भारत को पश्चिम बंगाल में एक जगह को कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है. दिल्ली क्राईम ब्रांचान पाकिस्तानी गुप्त हे यंत्रणा ISI कडेन संबंधित हत्यार तस्करी टोळीचो भांडाफोड केला. रोहिणी वाठारांतल्यान 10 ऑटोमॅटिक पिस्तुलां पोलिसांनी जप्त केल्यात. हातूंतली 5 टर्की मेड जाल्यार 3 चायना मेड पिस्तुलां आसात. 90 परस अदीक जित्यो कारतुसो जप्त केल्यात. ह्या प्रकरणात 4 जाणांक पुलिशेन अटक केल्या. अजय, मनदीप, तलविंदर आणि रोहन अशी अटक केल्ल्यांची नांवां आसा. जसप्रीत उर्फ जस्सा ह्या प्रकरणातलो मुखेल आरोपी आशिल्ल्याचे आणि तो सोनू खत्री गँग कडेन संबंधित आशिल्ल्याचे तपासान मुखार आयला. दिल्ली क्राईम ब्रांचीचो जोड आयुक्त सुरेंद्र कुमार हांणी हे विशीं माहिती दिली. कर रहे हैं और जो इंडिया में भी ये वेपन किस पहुंच तक पहुंचने थे, क्योंकि दोनों ही जैसा मैंने बताया PX 5.7 और PX 3 जो वेपन है ये बहुत कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड वेपन है. और PX 5.7 का जो राउंड होता है वो करीब AK-47 के राउंड से बहुत मिलता जुलता सा है, उससे जरा सा छोटा है एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द BP जैकेट ऑल्सो. इट इज़ अ वेरी डेडली वेपन. जम्मू काश्मीरात ITBPच्या 64व्या स्थापणूक दिसाचें आयोजन जालें. स्थापणूक दिसा निमतान ITBPन आपलें शौर्य प्रदर्शन केलें. केंद्रीय घर राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार मुखेली अतिथी म्हणून वांटेकार जाले. युवा शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक
हमारी नेशनल कैडेट कोर है। नेशनल कैडेट कोर को हम राष्ट्र विकास और राष्ट्र सुरक्षा में और अधिक योगदान देने के लिए हम उनकी जो संख्या है वो 17 लाख से 20 लाख करने वाले हैं। उनको और अधिक स्किलिंग और दूसरे प्रोग्राम्स में शामिल करके उनको योगदान बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि वो राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र विकास दोनों में आगे बढ़कर हिस्सा ले सकें। आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.2 सेल्सियस आनी उणेंत उणें तापमान 23.4 सेल्सियसांतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण आफ्रिका भेटे. G20 शिखर परिशदेन जातात वांटेकार. विकसित भारता खातीर सगळ्यांच्या एकत्रीत यत्नांची गरज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळें. म्हजें घर येवजण 6 म्हयन्यां खातीरूच आसतली. लावधारकांनी 6 म्हयन्यां भितर अर्ज सादर करचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. छप्पनाव्या इफ्फीचो रंगयाळो तिसरो दीस. लोककला सादरीकरण कलाकारांच्यो पत्रकार परिशदो आनी कार्यावळींची मेजबानी. पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणाकडे संबंध आशिल्ल्या टोळयेचो दिल्ली क्रायम ब्रांचीत केलो भांडाफोड. 10 पिस्टॉलां केली जप्त. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.